fully support the Government of India's efforts to bring the terrorist predators to justice. We stand united with the people of Jammu and Kashmir and all Indians in rejecting the terrorism and upholding the peace, harmony and the rule of law. जम्मू आणि काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे अखंड भारताचे स्वप्न 370वें कलम रद्द करून तांच्यांनी साकार करून जम्मू आणि काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले. आज कंप्लीटली टेररिजमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाजी आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हाज्या बर्थडेच्या निमित्तात बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हा बर्थडे विशीस स्विकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीश करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचे न्ही. कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करिना. फक्त सेवा कार्य म्हणजे मेडिकल कॅम्प आनी बाकीचो कार्यक्रम हे नित्य जशें ठरयल्या त्याच पद्दतीत आसतले. आयच्या कॅबिनेट डिसिजनाक permission for the 2 posts of the medical officer to start with the blood storage center in the SSB at the Goa Medical College and Hospital. Second agenda is the assistant professor and lecturer in the Department of the Pediatric Surgery in Goa Medical College, Bamboli on the contract basis. Third one is a proposal for the permission of the to advertise the 1 post of the lecturer in Department of the OBG in Goa Medical College, Bamboli on the contract basis. Filling of the vacant post in the Department of the Nephrology in the Medical College, Bamboli on the contract basis. Proposal for filling of the 2 posts of the tutor, demonstrator in the Department of the Physiology and Goa Medical College on contract basis. Allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science to the Goa Department of the Veterinary Department. लँड तांकां 60,000 लँड जी आसा कुट्टीची ही वेटरनरी डिपार्टमेंटांतल्यान गोवा वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स कॉलेज हांकां ट्रान्सफर केल्या. 2 जाग्यार केल्या. लँड फॉर ट्रान्सफर ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म एट द कोडार ही लँड परत डिपार्टमेंट ऑफ द वेटरनरीचीच आशिल्ली ती डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेम ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स हांच्या खातीर ट्रान्सफर दोन्ही मिळून 1,60,000 गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी सायन्स हांच्या खातीर ही लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. कोडारची 1 लाख आनी कुट्टी हांगासर 60,000. एप्रुवल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्शरी कॅन्सर सेंटर एट गोवा मेडिकल कॉलेज HSCC and it is approximately amount of 310 crores rupees 310 कोटी. Second, transfer of the land of 25,000 square meters in the survey number 40/1 at the village Chimbal, Tiswadi for the general administration for Prashasan Stambha at from IT department. Then transfer of land of 6,250 square meter under same survey 40/1 in village Panchayat Chimbal to the tourism department for the tourism amenities. IT ची जागा 6,250 स्क्वेअर मीटर पाट्यार जावपाचो आशिल्लो तो थंय जातलो. ते येतले बाकीचे लँड उरला थंयसर. there is a condolence message हाच्या हातूंतल्यान आमी काय दिल्या. On behalf of the government of Goa,
we express our profound grief at the demise of the Holiness Pope Francis, Supreme Pontiff on the Holy See. We join all the faithful around the world in the mourning the loss of a spiritual leader who dedicated his life to faith, compassion, and humanity. The Government of Goa stands in the solidarity with the Goan and the global Catholic community and prays for a eternal peace to his noble soul. May his legacy continue to inspire the generations to come. Thank you. आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली आणि ताज्या उपरांत अटॅक जालो. बट जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन आणि तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले. थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंचें नशीब बरें आशिल्लें, ते थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. आमी इन टच आहात तांच्या. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आणि टुरिजम स्टेट असल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सदोदीत अलर्ट आसता. बट जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ही टायटन केल्ली आसा. कालची मिटींग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आणि विशेष करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आणि टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करता ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी टुरिस्ट तरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय न्ही हाजेर वी आर कमिंग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा हें पडटा. जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी गायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना, तेका रिन्यूवलूय करपाची गरज ना, तेंच्या फायद्याचें आसा. बट दे शूड कम ऑन अ ॲप बेस्ड टॅक्सी. ताज्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर ही डिसिजन सरकार घेतले. पुलीस आमचे सर्च सुरू आहा. सर्च सुरू आसा. सस्पेंड केला ताका. थँक्यू. सुरू आसा.